हालेलुया. पुनर्जीवन जाल्लो जेजूची शांती तुमचें सोवें आसूं. वायट आख्ख्या संवसाराक पसरलोलें आसा. देवान वायट रचूंक ना. ते स्वतंत्रपणीन जियेता. ही न्हय फकत मनशा कुलाची समस्या, पूण आज बोडव्यांची पासून. थोड्या आंज बोडव्यांक देवाचें उतर आयकूंक जायना जालें देखून ते आपले स्वतंत्रतायेन देवाचेर आड गेले. तांकां आमी सोयतान म्हणटा. बरें ना थंय वायट उपजता. आदाम आनी एवेन सोयताना सारकें केलें. देवान मनान केलेले वस्तूच ताणें खालें आनी अशे तरेन देवाचेर आड वचून पातक, कोश्ट, पिडा आनी मरण तांच्या जिवितान हाडली. देवा बगर मनशांक जिवीत, शांती आनी भलायकी ना. त्या पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो. ताका आमचें बरेपण जाय आसलें. आमी देवाक फाट केल्ल्या जायत, पूण ताणें आमकां सोडूंक ना. ताचो मोग आमचे तांय सदांच जळटा. जोरी तर आमकां शांती, भलायकी आनी सासणाचें जिवीत जाय तर आमी देवान धाडलेल्या ताच्या पुताचेर विस्वास ठेवूंक जाय आनी ताणें शिकयलेले परी आमचें जिवीत जियोंक जाय. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.